नमस्कार प्रुडंट मिडियाचे खबराचे त्रांक तुमकां येवकार पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। वेंचणुके पयलीं गडबड करून भलायकी खात्यांत केल्ली भरती बेकायदेशीर। नोकर भरतेचे चडशे नेम पाळ्ळे नात। 300 वयर नोकऱ्यो रद्द जावपाची शक्यता। चार फ्लॅट फोडिल्ल्या चोरांक सिंघम स्टायलीन फॉलो करून पोलिसांनी धरले। 5 जाणांक अटक। चकमकीत 4 पुलीस जखमी। एका चोराचो मोडलो पांय। दोतोर शेखर साळकार म्हणटा विनोद फडकेच्या फुडारपणा खाला नवी समिती चलयतली GCA। 54 जाणांनी भरले अर्ज। बाळू म्हणटा मतभेद नात। वेंचणूक 22 तारखेर। काणकोण पालिकेचेर रस्त्यावेल्या गोरवांचे संकट। रस्त्यात सोडल्या लोक चाळवतात। धरून दवरल्यार पोसपाक परवडना। गोरवां लागली मरपाक। व्हरून वडयल्याक चापोली। नव्या फुटबॉल सिजनाक धुळेर ग्राउंड तयार जातलो काय ना दुबाव। कृत्रिम टर्फ घालपाचें काम अजून जावंक ना पुराय। GFA म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरान उतर पाळ्ळें ना। आता खबरो विस्तारान। विधानसभेचे वेंचणुके पयलीं गडबडीन भलायकी खात्याक जी नोकर भरती केल्ली ती बेकायदेशीर असो स्पश्ट अहवाल दक्षता खात्यान सरकाराक दिला। भरती करतना कितलेशेच नेम पाळिल्ले नात। तशेंच आचारसंहितेचोय भंग जाल्लो असो निश्कर्श विजिलन्सान चवकशेंत काडला। मात आदले मंत्री विश्वजीत राणेच्या अहवालांत नांव आसा काय ना तें कळूंक शकलें ना। हो अहवाल सरकारा मेरेन पावला। ह्या अहवालाक लागून 300 नोकऱ्यो रद्द जावपाक शकतात। भलायकी खात्यांत गडबडीन केल्ल्या नोकर भरतेवेलो दक्षता खात्याचो अहवाल सरकारा कडेन पावला। सुमार 300 नोकऱ्यांची चवकशी जाल्या। ह्या अहवाला प्रमाण नोकर भरतीची प्रक्रिया सारकी जावंक ना। नोकर भरती बेगीन करपाक खुबशे कायदे मोडल्यात। वेंचणूक आचारसंहिता पुरायपणान भंग केल्या। 300 वयर नोकऱ्यो जावंक शकतात रद्द। नवे सरकार येतकीच मुख्यमंत्र्यान भलायकी खात्यांत गडबडीन जाल्ल्या ह्या नोकर भरतेची दक्षता खात्या वरवीं चवकशी करपाची शिफारस केल्ली। ह्या अहवालांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचें नांव आसा काय ना हें कळिल्लें ना। तेन्नाचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेच्या मतदारसंघात फटीची अपॉइंटमेंट लेटरां वांटपाचे आरोपय जाताले। पणजेच्यान आमचो खबराकार प्रतीक परब। सांतिनेज 2 आनी करंजाळे 2 फ्लॅट फोडपी 5 चोरांक गोंय पुलिशेन फिल्मी स्टायलीन फॉलो करून सोमारा सांजे धरले। 24 वरां भितर कारवाय करून पुलिशेन तांकां अटक केली। पुलिशेन तांचो बरोच वेळ ताळगांव सावन पाठलाग केलो। निमण्या राजभवना कडेन पावतकच चोर 4 दिशांनी धांवले। तेन्ना सिंघम स्टायलीन फॉलो करून तांकां धरले। 4 फ्लॅटांतल्यान चोरिल्ले 10 लाख रुपयांचें भांगर पुलिशेन जप्त केलां। चकमकीत 4 पुलीस जखमी जाले जाल्यार एका चोराचो पांय मोडला। Gold ornaments worth about 10 lakhs were taken away by the culprits, and these burglaries had taken place in Santinez and Karanjal area. Santinez, it was so close to one another building near that Gomantak press. So immediately since yesterday, police had launched the investigation and trying to collect the intelligence who could be the culprits. And they got one piece of information that one orange color Swift vehicle was seen parked at the building, and one person walked towards the building wherein on the first floor the flat was burgled. At about 1:45, the vehicle was spotted in Talegaon. PI himself followed the vehicle. There were five occupants in the said vehicle, including one lady. When they realized that their vehicle is being followed, they tried to speed up, and in a filmy style they continued the chase. Finally, this culprit with the vehicle drove towards the Donapaula. PI was continuously chasing the vehicle in a same fast speed, but unfortunately his vehicle went out of the road at Donapaula and turned turtle. Luckily,
escaped with the minor injuries. And finally, the vehicle was found abandoned at Raj Bhavan, outside the gate of Raj Bhavan. And the culprits ran into the jungle towards Iwan and La Marvel colony, that side. All 5 culprits were nabbed by the police. As I said, there is one lady and four of them are the gents. The entire gang claims to be from the Delhi, but it needs further verification. So right now we cannot say really whether they are from Delhi or somewhere else. We could able to recover the entire property involved in these 3 cases, 3 burglaries. GCAचे वेंचणुकेक दोतोर शेखर साळकारान विनोद फडकेक पुराय तेंको दिला. 22 तारखेर बाळूचेंच पॅनल वेचून येतले म्हणपाचो दावो ताणें केला. दोतोरान सोमारा साध्या वांगडी पदा खातीर अर्ज भरलो. GCAचे समितीचेर येवपा खातीर वट्ट 54 जाणांनी वेंचणूक उमेदवारी अर्ज भरल्यात. सोमारा 47 जाणांनी भरले. आपल्या पॅनलांत मतभेद आसा म्हणपाच्यो खबरो बाळून न्हयकारल्यात. साळकार फडके एकठांय जाल्ल्यान 90% तरी क्लबांचो तेंको मेळटलो अशें गणीत तांणी केलां. आयतारा मेरेन GCA खातीर 7 जाणांनी अर्ज भरिल्ले. सोमारा आनीक 47 जाणांनी घाले. अध्यक्षा खातीर 5, आजल्मा वांगडी म्हूण 7, जाल्यार साद्या वांगडी पदा खातीर 34 अर्ज आयल्यात. गोंयभरच्या क्लबा कडच्यान हे अर्ज आयल्यात. तर पयलीच 2 दीस कमी आयली फॉर्मां, पूण आज भरपूर आयले फॉर्मां आनी रिस्पॉन्स सगळ्यांचो बरो आसा. खेळीमेळी वातावरणान चल्लां. फाल्यां स्क्रुटिनी जातली. स्क्रुटिनी जावन मागीर आमी लिस्ट मारतले कोण कोण हे कॅन्डिडेट आसा ते आनी मागीर परवा ते तेंचे विड्रॉवल. मात चडशा जाणांची नजर आशिल्ली ती दोतोर साळकाराच्या अर्जाचेर. दोतोर अध्यक्षपदा खातीर उबा रावपाचो आशिल्लो. ताणें दनपारां येवन अर्ज भरलो आनी आपूण पुराय बाळू बरोबर आसा म्हणपाचें जाहीर केलें. I find the ordinary member. I think the BCCI, when we discussed this at a higher level, they felt that Balu is a senior member. Okay. And he was the crux in moving all these things together. तांच्याशिवाय हे जावचें नासलें. It would not have been happened unless Balu has taken the lead and done this. So Balu was in touch with us for almost 6 months prior to this episode has started. Are you sure that Balu is going to win? Because he is very sure about that. I am not failed on it. So who can win? We have full support of all the clubs. I think me and Balu together with Chetan and other all the clubs. I think almost 90% of the clubs will be with us. Do you expect them to withdraw? All of them will withdraw. All of them will withdraw. Even if they don't withdraw, there is no problem for us. विनोद फडके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. आपल्या पॅनला मदीं मतभेद आसा म्हणपाच्यो खबरो बाळून न्हयकारल्यो. पेपरांनी एक न्यूज येताली की आमच्या मदीं स्प्लीट जाल्या म्हटल्यार तशें कांयच ना. आमी जे आदले कमिटी मेंबर्स आनी जेंच्यांनी आमकां फाटीं नार्वेकाराक उडोवपाक सपोर्ट केला अशे जे आमचे सपोर्टर आहात ते सगळे आमी एकठांय आसात. दोतोर साळकारान आमकां खूब हेल्प केला प्रत्येक बाबतीन. आनी आमची जी कमिटी जातली फुडली त्या कमिटीन दोतोर साळकाराचो मेन रोल आसतलो. ही वील बी लायक अवर लिडर and we'll go according to his guidance. There are 15 members, 3 COPT members and 1 lady member. So I think all of us can be fitted inside very well. Even if there's a COPT member, he doesn't have to feel outside. प्रुडंट मिडिया खातीर खेळा खबराकार निखिल पेरेरा आनी चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार आनी श्याम सुंदर फट्टे. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.